गोंयांत चवथीचो सण उमेदीन मनयतात। आपली गणपतीची मूर्ती आकर्षक आसची अशी दरेकाची इच्छा असता आणि तातूंतल्या तातूंत कोणाक जड मूर्ती नाका आसता। म्हणटकर मूर्ती ल्हव आसची आणि आकर्षक दिसपाक खूबशे जाण पीओपीच्या मुर्त्यांकडे वळटात। ह्या मुर्त्यांक गोंयांत बंदी असली तरी ह्यो मुर्त्यो गोंयांत प्रवेश करतात। मात विसर्जना उपरांत ह्या मुर्त्यांची स्थिती विसर्जन थळार पळयतकच समजता। ह्या विशीं समाजान खरेंच चिंतन करपाची गरज आसा। आर्टिक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। गणपती पळोवपाक गेलो जाल्यार म्हाका चडशा घरांनी म्हाका त्यो पीओपीची मुर्ती विकपाक दिसल्यो आणि मुर्ती ट्रेडिशनल आमचे जे पळय कलाकार आसा ते मुर्ती हाडटा आणि ते सरळ शाडूच्यो मुर्ती म्हणून विकतात। कितें करता तर पीओपीची मुर्ती भितरल्यान ताका मातयेचो कलर मारता आणि त्यो विकता। हाका लागून इवन म्हाका सोल्युशन म्हाका अशें दिसता की इनिशियली मुर्ती पळय येता न्ही तेजेर बॉर्डरीचेर स्ट्रिक्ट चेक जावन ती मुर्ती येवपाकच जायना अशें करपाक जाय। नाल्यार इवन आतां आमच्यो लोकल शाळा आसा न्ही, लोकल मुर्तीच्यो शाळा म्हणजे आमी शाळाच म्हणटा तांकां, थंय चेकअप करून हें करपाक जाय। समज कोणाक वळखूंक कळना मुर्ती जाल्यार हांव वळखूंक सपोर्ट करपाक तयार आसा। हांव सांगूं शकता बाबा ह्यो डिफरन्स जाल्यार हांव म्हज्या शॉपार सुद्दां एक पीओपीची मुर्ती आणि एक मातयेची मुर्ती दवरून लोकांक नॉलेज दिवं शकता। आतां सुद्दां म्हाका हांव काल पयर विचार करतालो की ज्या भक्तगणांनी कसलेय मुर्ती पुरल्या, प्लास्टराच्यो पुरल्या, मातयेच्यो पुरल्या, तांच्यांनी मुद्दाम वचून जी आमची विसर्जन स्थळां आसा न्ही तांचे वचून थंय पळोवपाचें। म्हणजे थंय कितें दिसता, खूब वायट दिसता पळोवपाक, ती भग्न मुर्ती दिसता नाल्यार मुर्ती आसा तश्योच आसा। जनरली मातयेच्यो मुर्त्यो एक दोन दिसान थंय कांयच दिसना, म्हणजे कंप्लीट डिजॉल्व माती जाल्ली माती। खुबशा भागांनी जे गणेश विसर्जन स्थळाचेर आमी पळयले ती गणेश मुर्ती ज्यो आहा त्यो वेगवेगळ्या पद्दतीन अश्यो पडलेल्यो आसा। ही जी विकृती आहा ही जर खंय तरी थांबपाक जाय जाल्यार हेजेर सरकारान जो स्टेप घेतलेलो आहा तो अजूनय कडक करपाची अशी गरज आसा। म्हणजेच कितें, प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो ज्यो मुर्त्यो गोंयांत विक्री जाता ही विक्री खंय तरी थांबपाक जाय। आतां ही विक्री जाता म्हणजे कोण आयात करता असोय बी भाग ना। जो भाग सरकारान उचललेलो, जो पावल जे सरकारान उचललेले की ह्यो गाडयो ज्यो येणाऱ्यो गाडयो आहा त्यो गेटीचेर तांकां बंदी घालपाक जाय, हें काम सरकारान चोखपणे केलें, त्या बद्दल सरकाराचें अभिनंदन। पण गोंयांत जे प्रोडक्शन जाता हेजे म्हणजे आमचेच मुर्तीकार आहा जे कारखान्याच्या रुपान ह्या लोकांक हाडटा हांगासर कारागिरांक आणि प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो तयार करता गोंयांत, सबंद पेंट करता, तयार करता आणि विकता। हेजेर सुद्दां बंदी येवपाक जाय। म्हणजे आयज आमच्या गव्हर्मेंटाचो असो भाग आसपाक जाय, अशें एक डिपार्टमेंटान जबाबदारी घेवची पडटली की ज्या जाग्यार प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो तयार जाता ताकाच बंदी येवपाक जाय। दुसरी गोष्ट आसा की आमच्या लोकांनी आमी जसो चतुर्थी हो सण जो आमी मानता पळय हो निसर्गाचो सण असो मानता, म्हणून ह्या सणांक जी आमी पयल्यान पयली जी देवाची मुर्ती जी वापरता ती मुर्ती निसर्गा पासून उत्पत्ती जाल्लेल्या एका आयटमा पासून तयार जाल्ली आसूंक जाय, म्हणजे माती पासून तयार जाल्ली आसा। हे जर सिद्धांत प्रत्येक जर भावीक जो गणेश पूजन करपाक लागून फुडें सरता त्या मनशाक कळपाक जाय की ही जी मुर्ती आहा ती मातये पासूनच तयार जाल्ली आसा। आतां ते लोक मानिना, हे आमच्या लोकांचो हो गुणधर्म जो आहा तो बदलपाची गरज आहा, हे विचार जे आहा ते बदलपाची गरज आहा। विद्येचो देव गणपती म्हळ्यार सैमाचें एक अप्रूप रूप। देवी पार्वती म्हळ्यार पर्वत धारण करपी आमची देवी, आणि ही पर्वत धारण करपी देवी जी आसा ती मान्सूनचो जेन्ना पावस पडटा त्या वेळार त्या वाठारांतल्यान येवपी व्हाळ जे आसा, झरे जे आसा ते रुपांतर जाता न्हंयान, आनी त्या वेळार वयल्या डोंगरा वयल्यान ही जी उदक आसा तें उदक आपणा वांगडा घेवन येता गाळ आनी माती। पयलींच्या तेंपार लोक जे आसले ते गाळ आनी मातयेंतल्यान गणपतीची मुर्ती घडयताले। गणपती म्हळ्यार त्या मातयेची पुजा। आमकां ही माती जी आसा ती शेतां भातां कुळागरां पिकयता आनी ताका लागून आमच्या पुर्वजांनी ह्या मातयेची पुजा करपाची परंपरा जी आसा ती भाद्रपद म्हयन्यान गणपतीच्या उत्सवान सुरू केल्लेली आसा। गणपती त्याच्यो मुर्त्यो ज्यो आसा त्यो ताका लागून
मातयेच्यो करपाक जाय अशें आमच्या धर्मान परते परते सांगलेलें आसा। पूण ह्या सगळ्या गजालीचो विचार न करता आयज मोठ्या प्रमाणात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो ज्यो आसा त्यो गोंयान हेच्या पयलीं येयल्यो आनी व्हडा प्रमाणात तेची विक्री जी आसा ती जाली आनी लोकांनी ती पुजेक लायले। तेंचे विसर्जन करूनय त्यो मुर्त्यो ज्यो आसा त्यो बुडानात आनी त्या मुर्त्यांचे विद्रुपीकरण जे आसा ते आमकां पळोवपाक मेळटा। खरें म्हळ्यार विसर्जन जाल्या उपरांत ह्यो मुर्त्यो ज्यो आसा त्यो मातयो लागीं एकठांय जावपाक जाय आसले। विसर्जन म्हणजे विश्वाच्या सर्जनाक कारणीभूत ठरपी अशी ही पुराय प्रक्रिया आसा। पूण आयज आमी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो ज्यो आसा त्यो पुजून एकंदर पर्यावरणाचे इबाड करीत आसा।